म्हाळुंगे वाठारात एका भुसारी दुकानाक उजो लागपाची घडणूक घडली। ही घडणूक आयतारा मध्यानराती 2 वरांचेर घडली। उज्याची खबर मेळटकीच दिवचलत्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारली। तो मेरेन पुराय दुकानाक पेट घेतिल्ली। उज्याचेर नियंत्रण हाडपा खातीर 2 बॉम्ब वापरचे पडले। सुमार 2.5 वरां यत्न केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक येस आयले। ह्या उज्यात दुकानांतले सगळे सामान तशेंच फर्निचर आनी पाखे जळ्ळे। शॉर्ट सर्किटा लागून उजो लागला आसूंये असो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उक्तायला। दोनांक पयलीं सुरू कितें हें जालें तुमचें कितें कसलें शॉप आसलें? जनरल स्टोर। कितकेशे लॉस जाता ते आतां लायक कितें जातलें कमीत ते कित्याक जाणा तूं वयले सगळे आमचे सिलींग आसले पत्रेचे आनी नळे आनी हे वाशेचे, परत 2 हेजी आसल्यो आमच्यो वुडन पत्रे फर्निचरचे 2 आलमारी व्हडल्यो, ते एक गोदरेज आनी हे 2 रॅक आसले हांगा, आनी हांगा टेबल आसलो कावंटर म्हाका हेजो। आणि दुकानातले सामान सगळे जळ्ळे। ते आजी सांगला आनी पयलींच एक्स्ट्रा हाडून दवरलेलो। पण साधारण म्हाका एक सांगपाक तुमकां केन्ना कळोवंक जालो सर? आमकां फोन केलो न्हू, आमी थंय रावता चेक पोस्टाचेर। म्हणजे सबन काबार आनी कोणाक कितें जावंक ना सायडीक बी? ना तशें कांय ना, ते आमी पंप मारतलो म्हटल्यार आमचो पंप स्टार्ट जायना, वायर जळ्ळेली। मागीर फायर ब्रिगेडीन हे केलें? लेडी येयली फायर ब्रिगेड। रिजन कितें दिसता तुमकां कसले तेज्या खातीर जालें? रिजन म्हटल्यार एक्झॅक्ट तशें कळना, पूण जास्त करून आनी कितें जातलें शॉर्ट सर्किट जातलें। बाकी हांव दिवसभर लायना, कित्याक रातचे बुजता म्हणून ते लायना। कितक्यो गाडयो येयल्ले फायर स्टेशनाचेर? 2 गाडी पयली गेली मागीर राती 2:33 आमकां फोन आयलो की म्हाळुंगे शॉपाक उजो लागला। आमी रोखडे टर्न आउट करून म्हाळुंगे गेले तर सातेरीच्या देवळाच्या ऑपोजीट थंय शॉप आसलें आनी हे आसलें कितें घर आसलें आनी गिरण पिठाची गिरण आसली। शॉप जो ते कंप्लीट म्हणजे बरोच पयलीं उजो लागला आसतलो। आमकां 2:33 आमकां हांगासर कॉल आयलो, आमी रोखडे 7-8 मिनटांनी थंय पावले। पूण थंय वयता जाल्यार तो उजो बरोच पेट्टालो आनी मागीर आमी उजो पालोवपाक स्टार्ट केलो आनी आमकां लक्षांत आयलें की ओवेचे गाडयेन उजो जावपाचो ना। तेन्ना दुसरे आमी वॉटर टेंडर पावले आनी दुसरे वॉटर टेंडर 2 वॉटर टेंडर घेवन आमी उजो पालोवपाक स्टार्ट केली। लॉस आमी एस्टिमेट आमी करूंक ना। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।